आज आमच्या हिंदू रीती रिवाजाप्रमाणे हो एक 3.5 मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त आसता आनी चडशे लोक आयच्या दिसा ते खरेदी करतात कित्याक तर एक समृद्धी यश आनी कितें जावचें ताका लागून घेवप आसता. हय सो आनी भांगारूय आतां खूब म्हणजे वाडलां ताचे बद्दल कितें सांगता? ताच्या बद्दल तुका आनी उपाय ना ते वाडत आसता देंवता वचता फरक पडना ताका. ओके लोक चडशे लोकांनी आतां कमी क्वॉलिटीचे घेवपाचे एकदम हाय लेवल हेजेर वचना. ओके हलके हय पण घेता आयज मुहूर्त जो आसा त्या मुहूर्तार घेवप आसता. तो अच्छे तरीके से लेते हैं कि जो थोड़ा शुभ हो, शुभ दिन है. इसमें क्या है जो हम मान्यता है हमारा हिंदू धर्म में कि आज के दिन लेने से अच्छे तरीके के दिन जो हम लेने से हमारा जो भी काम शुभ होता है और यही है. ओके अभी गोल्ड तो बहुत बड़ा हुआ है. बहुत बड़ा है. हाँ तो भी आज आपने लिया गोल्ड. आज लिया है. हाँ लिया है. आपके लिए. नहीं इनके लिया है. रिंग लिया हमने. ओके तो इसके लिए अब क्या हमने क्या कि हम वेट कर रहे थे. आज दिन क्या था आज क्या 11 बजे से यानी सुबह 5 से 12 बजे 2 बजे तक 2 बजे मुहूर्त था उससे पहले हमने लिया. ओके नहीं तो फिर वो क्या होता शुभ नहीं होता. यस आज लेने के बाद वो शुभ होता है. शुभ होता. थँक यू. लोकांचो प्रतिसाद आमकां एवरी इयर बरोच मेळटा. सकाळी आमी नॉर्मल टायमा पेक्षा 1-1.5 वर पयलीं ओपन करता. जशें की आज 8:30 सुमार ओपन केल्लें. 8:30 सुमारच्यान आमचे गर्दी चालूच आसा ती आतां पर्यंत तशीच आसा. सो जरी अशें म्हणटा एक्चुली आमकां अशें दिसतालें की प्रायस वाडलो की खंय नाल्यार खंय एक इफेक्ट पडटलो की पण आमकां हें एक्चुली 2 दीस अगोदरूच कळ्ळें की म्हाका दिसना की तसो पडटलो कसो कित्याक लोकांचे बुकिंग्स आशिल्ले लोकांचे एडवान्सीस आशिल्ले ऑर्डर्स आशिल्ल्यो. सो त्या प्रमाणे प्रतिसाद खूब बरो आसा. आज अक्षय तृतीया म्हणजे फूल डे बरो दीस घेवपाचो. सो मुहूर्त असो कांय ना. यू कॅन बाय एनी टायम. 24 कॅरेट आसा 95,710 पर 10 ग्रॅम्स. ओके म्हणजे पर ग्रॅम जालो 9,571 आणि 22 कॅरेट आसा 8,859. ओके ताची सद्या रेट आसा. ओके आनी इतले सुद्दां गोल्ड आहल्यार सुद्दां लोकांचो तुमकां प्रतिसाद बरोच आसा. हय हय कशें आसा की पळय कोविडाच्या टायमार अरावंड 45-50,000 तोळो आशिल्लो. तेन्नाय म्हणून लोक म्हणटाले अरे 50 जाले 55 जाले 60 जाले पण तरी पण कस्टमर्स घेताले. ओके म्हणजे कस्टमर म्हणजे आमचे सारखे लोक सगळे घेतालेच असे इतके वाढून सुद्धा. पण त्यांना आमकां अशें दिसतालें अरे इतके प्रायस वाडले आतां कोण घेतलो. पण तरी पण आमकां तसोच सेल आसतालो जसो आतां आसा. ओके सो आतांय म्हणून लोकांची मेंटलिटी अशीच आसतली की पळय हे काय कमी येवपाचें तर नांवूच घेना. म्हणटा की गोल्ड कमी जातले पण दिसना आतांच्या प्रायसा प्रमाणे तरी कमी जातले अशें दिसना. सो आतांच्या लोकांची मेंटलिटी तशीच जातली की प्रायस तर कमी येवचो ना. सो गोल्ड आसा ते हितून घेवपाचें आणि सगळ्यांची गरजूच आसा आतां गोल्ड घेवपाचें. लग्नाचें कार्य आसा. सो बारीक बारीक जे हें आसा जशें की कोणाची फुलां मागीर बारशे बी अशें आसता तांकां ते मातशें कमी जाल्यार जायत. म्हणजे तेन्ना जे आमी गोल्ड दिता पळय एज अ गिफ्ट म्हणून ते मे बी कमी जाल्यार जायत पण बाकीचे गजाली चालूच आसा.